पर्यटकांड वाढपी गुन्ह्यांचेर नियंत्रण हाडपाची खूप गरज आसा। खून सारख्या गंभीर गुन्ह्यांआड तरी पुलिसांनी बेगोबेग गुन्हो दाखल करून कारवाय करपाची गरज आसा अशें स्पष्ट मत बायलांचो एकवट संघटनेचे अध्यक्ष आवडा विएगस हांणी उक्तायलें। राज्यांत येवपी पर्यटकांच्या सुरक्षेच्या हितान तरी पुलिसांनी पावलां उबारची अशी मागणी तिणें ह्या वेळार केली। 27 months ago एक चली जी गोंयांत आयिल्ली निधी गुप्ता म्हणून आपले घोव आकांश गुप्ता म्हणून आपली फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करपाक त्या वेळार ती गोंयांत आयली फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करपाक आनी ती मेली बी। आतां 27 म्हयने जाले ती मेल्यार तिच्या बापायक हायकोर्टान वचचें पडलें ऑर्डर घेवपाक की तिची केस FIR रेजिस्टर जावची म्हणून। 27 म्हयन्यानंतर म्हणजे ओवर 2 years जाल्यार ती प्रूफ हे ते आशिल्ले ते डायल्यूट जातले आनी ते मेळचेंय ना। आनी ही गोष्ट फर्स्ट इन्सिडंट न्ही हो इन्सिडंट आदी जाल्लो आसा फेलिक्स बाल म्हणून काणकोण पुलीस स्टेशनात। तशेंच आमचे सिद्धी नायक हांगा कलंगूट पुलीस स्टेशन ज्युरिस्डिक्शनात। तिनूय केसी आनी खूब आसा तिनूय केसां भितर ओवर 2 years गेल्या FIR रेजिस्टर जावपाक। म्हाका खूब वायट दिसलें म्हणजे काळीज दुखलें की हे गोंयांत चलत आसा। कारण आमी एक वाटेन म्हणटात बायलां सुरक्षा आसपा जाय, ह्युमॅनिटी सुरक्षा आसपा जाय, लॉ एंड ऑर्डर सारको आसपा जाय। तेच वेळार अशें जावचें न्ही हाका लागून हांवें लेटर केलां आमचे चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा बाब प्रमोद सावंत हाका, ते भायर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा मिस्टर विश्वजीत राणे की हाचेर कितें तरी उपाय जावचो। ते भायर तांणी डायरेक्शन्स दिवची डीन ऑफ मेडिकल कॉलेज ते भायर DGP आनी सेक्रेटरी गोवा चीफ सेक्रेटरी गोवा हांकां की असलें जावपा जायना। कारण अशें जालें की बोथ स्टेट लेवल नॅशनल लेवल आनी इंटरनॅशनल लेवल आमकां बॅड नेम मेळटा आमचे लॉ एंड ऑर्डर बाबतींत। कन्क्लुसिव्ह रिपोर्ट मेळ्ळे शिवाय इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी पळय आसा ती सारकी चवकशी करना, ती रावतात। कन्क्लुसिव्ह रिपोर्ट येवपा जाय म्हण डीन ऑफ मेडिकल कॉलेज शूड एन्श्योर दॅट डॉक्टर्स गिव समथिंग फॉर द पुलीस टू इन्व्हेस्टिगेट ऑन। ही म्हजी मागणी। म्हाका विश्वास आसा की हांवें तांकां दाखोवन दिलां कारण म्हाका इतलीं वर्सां काम करून बायलां भुरग्यां लागून आनी ह्युमॅनिटी लागून म्हाका दूख दिसता की आमचे स्टेटीन असलें जाता।